आयचे सुवार्थेंत जेजूची कोण म्हजे मांस खाता आनी रगत पियेता ताचे थंय सासणाचो जीव आसा म्हणली उतरां जावं, वा म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन म्हणली उतरां जावं, वा हेर खंयचेय आयचे सुवार्थेंतलें वाक्य जावं तें मिस्तेरा बरीत. तें मनशा राजावाक मिस्तेरच आसा. एके रितीन पळयल्यार जू देवांचें हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें म्हणलें सवाल हो मिस्तेर समजूंक चलीच न्हय म्हूण शिकयता. ह्या सवाला उदेशी तांच्या वादविवादाक जेजूची जाप आनीकय मिस्तेरा बरीत. ह्या मिस्तेरा उदेशी थोड्यो संगती तरी आमकां जेजूनूच उगडाप्यो केल्यात. जो कोण म्हाका सत मानता ताका सासणीक जिवीत मेळटा म्हणली उतरां आयची सुवार्ता समजूंक आदार जातीत. जुआंवचे सुवार्थेंत जेजूक सत मानचें पयलें मेट जाता आनी जेजू उदेशी मिस्तेर सोडोवची सावी वा सूत्र जाता. कित्याक आनी कोणाक सत मानचें? ताचें मांस आनी रगत तो मनशापूत म्हूण सुचयता देखून कुर्सायलेल्या जेजूक कुर्सार आपलें रगत वारयलेल्याक सत मानचें. ताचें मांस खावच्यांत आनी रगत पियेवच्यांत सासणीक जीव आसा म्हणटना आनी निमाण्या दिसा तो आमकां जिवंत उठयतलो म्हणटना ताच्या कुर्सा मरणांत आमकां लाभचें जिवीत निशेता. ताका सत मानचें आमकां एक मोगाची अनिवार्यताय म्हणून हो मिस्तेर शिकयता. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो सासणाक जी येतलो म्हणलो जेजू. आतां जो कोण म्हजें मांस खाता आनी रगत पियेता तो म्हजे थंय जी येता म्हणटा. म्हणजे एक कडच्यान ताचें मांस खावचें आनी रगत पिवचें म्हळ्यार ताचे थंय एकवटचें आनी आनी कडच्यान ताचें मांस खावचें आनी रगत पिवचें म्हळ्यार ताच्या कश्ट मरणांत वांटेली जावचें. देखूनच ताचें मांस खावचें आनी रगत पिवचें एक मिस्तेरी वय, हें एक मिलनी वय. आयचे सुवार्थेंत व्यक्त जाल्लो हो मिस्तेर आनी हें मिलन सुवार्थेभर म्हणजे सगळे जुआंवचे सुवार्थेंत विस्तारलां आनी विवारायलां. सुवार्थेंत जर आज जेजू येवकरिस्ता विशीं उलयता, हो येवकरिस्ती एक मिस्तेर आनी एक मिलन न्हय मिसांत एका वराचें आनी आराधनांत एका घंट्याचें मिलन. हो मिस्तेर निरंतर आनी हें मिलन सासणीक.